पणजे जावपी पोटवेंचणुकेंत मोगोन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक पुराय तेंको दिला। मोगोन शेनवारा मुखेलमंत्र्याक तेंको दिवपाक पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार मोगोचे सगळे आमदार हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। येत्या 23 तारखेक पणजी मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर हे उबे राविल्ले आसा आणि ताका मोगो पक्ष पूर्ण सहकार्यान तेंको दिता। आणि इतलेंच न्हय, ताच्या प्रत्येक मतदारसंघातले जे बूथ आसा थंय त्या पक्षाक आमच्या मार्फत आणि बाकीच्या जे मतदार आसा तांचे मार्फत जास्तीत जास्त मतां ताका कशी पडटली हे पळोवपाचें मोगो पक्षान ठरयलां। इतलेंच न्हय तर वाळपय मतदारसंघातूच काल जी मिटींग जाली भरघोस पाठिंबा मोगो पक्षान वाळपय मतदारसंघातूय दिलो। आणि हे मनोहर पर्रीकाराक भरपूर मतां मेळून निवडून येवपाक जाय, कारण एक चपराक जे काँग्रेसीत शिस्त ना त्या पक्षाक येवपाक जाय अशी म्हाका दिसता। सबंद भारतांत काँग्रेसची जी वाताहत जाल्या ती जर पळयत लोकांनी आनी त्या पक्षा कडेन पळोवचें न्हय अशें दिसपाक लागलां। आनी त्या खातीरूच मोगो पक्षान पूर्ण पाठिंब्या दिशी भारतीय जनता पक्षाक पाठिंबो दिल्लो आसा येता त्या निवडणुकीत।